NEETचो निकाल आता जाहीर जातलो। इतल्यान गोंयांतय MBBS आनी डेंटल डिग्री कोर्साचे ॲडमिशनाचो मार्ग मेकळो। सुप्रीम कोर्टान मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाक स्थगिती दिल्ल्यान NEETचे निकाल जाहीर करपाचो मार्ग मेकळो जाला। CBSE 26 जून मेरेन निकाल जाहीर करतली। बाकीच्या खंयच्याच कोर्टांनी NEETचेर याचिका घेवच्यो न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। इंग्लीश, हिंदी आनी देशी भाशांनी वेगवेगळे पेपर आयल्यात म्हूण NEETक दिल्ल्या आव्हाना वेल्यान मद्रास हायकोर्टान NEETच्या निकालाक स्टे दिल्लो। फातोड्डे आनी मडगांवां सिवेजीची कामां सोंपून सोंपना। आतां तर फातोड्डे अक्षरशः सिवेजीचे कारंजे सुरू जाल्यात। लोक सिवेजींतल्यान यो वच करतात। PWDचे ऑफिसरूय त्याच वाटेन वतात, मात कोणूच कांयच करपाक तयार ना। लोकांची शेतां भाटां वाट लागली। मंत्री आमदार म्हणटा सिवेज प्लांट जातलो। सगळे इश्यू खंय तडीक लागपाचे आसात। वयतना मरे उदक इतलें आशिल्लें तें आतां पळय तर सुद्दां पळय कशें उरलां उदक उंच तें हें उदक मरे खंय तरी उदक लोड जाता पळय हें उदक हांगसरलें सेवरेजीचें काय तर उदक आसा हें आतां उदक बंद जावना अजून। पूण आज कितें दिसता सिवेजीची उदक आतां रस्त्या वयल्यान वयता। हय तें आतां कोणाक कितें दिसता बाबा बोरान वचता काय म्हणून म्हणजे हें उदक सगळें पळय हें जंक्शनाचें उदक आतां हें सिवेजी उदक सामकें लोक चलोन वयता तितल्या उदकांतले आनी लोकांक कांय खबर ना सिवेजी म्हण ह्या गटराचे एक दोन कडेन एक पयलो पावस पडटा थिंगा हें कितें लोकांय शेत रोयता लोकांय शेतां उदक पावस पांय बी फुटपाचे हें जालें लोक शेत रोय थिंग सायडीक चंय लोकांय शेतां उदक वयता। गव्हर्मेंटान तिचें मातशें चोवचें मातशें प्लीज हांव म्हणटा प्लीज चोवचें आनी मातशें कितें एक्शन घेवचें दोनींचे लोकांय शेतां हें लोक चलोन वयता मेन आतां KTC लोकां चलोन वचपाचें लोक कामां चलोन येता तशी लोकां पांय फुटल जाल्यार बेश्टे लोकां त्रास ते गाणी उदक शेत रोवपाक शेतान सामकें पांय घालपाचें सामकें दाट उदक तें चिखलाचें आनी घाण मात आंगात दोन चार पाट साबांव लायल्यार घाण वचना रोयता म्हूण आमी सोडून आनी हांव रोयता लोकांक गेले आनी ते शिदाव दिता मातशें जात जालें आमच्यांनी तुमच्यांनी वास बी येता न्हू तूं आतां म्हणजे आंगा आसलें आनी थंय शिदाव पडलें घाण माता ते पोर सांगलो पोरूं तें कोतांच म्हणटा सांग आमगे विजय बाबा मातशें सांग आनी पळय जात जाल्यार कितें हेल्प आमकां कितें सांग। हांव केतन कुडतरकर वॉर्ड 13चो कावन्सिलर। म्हाका सांगपाक खूब वायट दिसता कित्याक ही एक रेजिडेंशियल एरिया आनी हांगा हांव स्वता जावन लोकांक प्रेज करता लोकांक सांगता घराघरांनी वचून सिवेज कनेक्शनां घेया म्हणून कळ्ळें आनी तांकां हांव ती सिवेज कनेक्शनां करून दिता। जर तर सिवेज कनेक्शनाचो आनी सिवेज कनेक्शन लोकांनी घेवन समज जर तर ही परिस्थिती जावपाची आसा जाल्यार म्हाका लज दिसता की लोकांक सांगपाचें ना सिवेज कनेक्शनां घेया म्हणून कित्याक तर आमचें सिवेज डिपार्टमेंट हें एक नंबरचें फालतू जावन पडलां हाजेर कोणाचोच लक्ष ना काय कितें अशें दिश्टी पडटा तेन्ना हें मुद्दम गरजेंतल्यान बेगींतल्यान बेगीन हाजेर सरकारान बेगीनच्या बेगीन कितें तरी करचें हे ऑफिशियल्स जे पळय सिवेज डिपार्टमेंटान न्हिदल्यात हांकां गेल्ली 8 दीस जाले हांव हांचे कडेन रिक्वेस्ट करता। प्रॉब्लम म्हळ्यार ते हेजे गटराचे सेपरेट टँक फुटलो मरे आनी हय ते उदक येता आनी आमगे शेत सगळें पिळा जालो आनी सगळें हे सगळें फुटल्यां येता पळयता आनी वयताय एक्शन कांय केलें ना एक्शन कांयच केलें ना जाल्यार कितू दीस जाले हें जाल्यार जालें पावस पडटाच ते गेले ते वर्साकू जालोलें आनी हे पावस पडटा कमेस जालां एवरी अशें जाता हय कांय एक्शन घेयनाय उदका वास येता न्हू उदका खूब वास येता आनी राब सोचूंक जायना एक फावटी जाल्यार आनी किम्स जायत जालें हिंगा प्रॉब्लम कितें जाला हिंगा प्रॉब्लम हें आतां एवरी म्हाका स्वता एक वर्स हें आतां 5 टायमाचेर ओके आतां गेले त्या वर्सा ते सांगताले हेल्थाचे पावसा ते हें करूं जायना म्हूण हे टॉयलेटाचें आतां मेन सिवरेज ओके मेन सिवरेज हे प्रॉब्लम आतां इतले हे आख्खे बिल्डिंगांतलो सगळे टॉयलेटाचे ते हिंग ओपन जावन हिंग भायर सोदता सकाळींची हिंगा इस्कला भुरगींक
येताय वयताय चोय बायलो जाणटेल्यो ह्यो जाणटे बायलो येसन हुंयच्यानसून ती वयताय ती 3 जाण आनी डिसीज बीन जाले कोण काडटलो ओके आतां गेले त्या वर्सा आमी सेम इशू केलेलो सगळे गांवच्या लोकांनी हिंगा आमगे माडेला लोकांनी ओल्ड मार्केट माडेल मारगांवच्या लोकांनी इशू केल्लो हे सेम प्रॉब्लम हे गेले त्या वर्साकूय जाल्ले ओके ते सांगताले पासां करूं जायना म्हूण आतां ते सीजन जावन गेले पास काबार जावन गेले आतां हे दुसरो पास लागलो कोणाय इंट्रस्ट ना हे इलेक्शना टायमार सगळे येता तुमचे कितें प्रॉब्लम आहा आनी कितें आमकां सांग आमी कोत्तले खूंय कोण कोत्ता कोण करिना हो प्रकार कितें नवो न्ही हे अशेंच चालू आसा गीम सोंपलो पावस आयलो मात प्लांट तयार जायना तो जायना प्रुडंटा खातीर सावियो डायस घेऊ एक ब्रेक